नमस्कार. अंतरिक्ष आप एंड अवेत सगळ्यांक येवकार. सध्या आमी आसा सुर्याचेर आनी हांगा गरमी बरीच वाडिल्ली आसा. लास्ट टायम आमी पळयल्लें की आमचो सन आसा खंय, ताजें पोजिशन कितें आनी थोडी बेसीक डेटा सना बद्दल आमी लास्ट टायम पळयल्ली. आज आमचो हो एपिसोड आसा ऑब्जर्विंग द सन. सना कडेन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आमी कशें करतात तुमी सुद्दां करूंक शकतले. जेन्ना आमी सुर्या कडेन पळयतात तेन्ना आमकां दिसता एक येल्लो कलरचो बॉल, एक येल्लो कलरचो एक डिस्क दिसता. आमी सनाक इन सायन्स इन फिजिक्स जी टायप ऑफ स्टार म्हणटात. जी टायप मेन सिक्वन्स स्टार अशें म्हणटात. आतां जी टायप ऑफ स्टार म्हणजे कितें हें पळोवपा खातीर एक तुमकां बारीकसो डायग्राम शिकचो पडटलो. सामको इजी आसा, हांगा फाटल्यान म्हज्या दिश्टी पडटा. हाका म्हणटात HR डायग्राम. हर्ट्झस्प्रंग आनी रसल हे दोन सायंटिस्ट आशिल्ले ज्यांनी एक उद्योग केलो. सबंद ब्रह्मांडांतली जितली नक्षत्रां आसात ती सगळीं नक्षत्रां तांणी एक ऑर्डरीन घाली आनी त्या ऑर्डरीक म्हणटात आमी HR डायग्राम. हो डायग्राम पळयल्यार तुमकां पुराय ब्रह्मांडांत कितलीं स्टारां आसात ती सगळीं स्टारां तुमकां हे डायग्रामान दिश्टी पडटात. आतां अरेंजमेंट केल्लें आसा हे स्टारांचे रेनबो प्रमाणे केल्लें आसा. आतां तुमी हांगा पळयल्यार तुमकां कळटलें ब्लू आनी वायलेटच्यान सुरू जावन रेड पर्यंत स्टारां आसात आनी हांकां नांवांय आसात. वयल्यान सुरू जाता O, B, A, F, G, K, M म्हणजे O स्टार, B स्टार अशें म्हणटात. जी वयर तुमकां दिसतात O, B, A टायपाची निळी नक्षत्रां ती चड गरम. मदीं F, G टायपाची नक्षत्रां आसा ती मिडियम असतात. आमचो सूर्य तातूंतलो आसा G टायप ऑफ स्टार. आनी K आनी M ही रेड स्टार्स असतात. दे आर व्हेरी कुलर स्टार्स. सो हो आसा आमचो HR डायग्राम. आतां सनाचें ऑब्जर्वेशन चालू करुया. सगळ्यान भायर जे तुमकां दिसता सनाचो जो डिस्क दिसता त्या डिस्काक आमी म्हणटात फोटोस्फियर. आतां फोटो हो शब्द फोटॉन म्हणजे लायट. सो फोटोस्फियर म्हणजे जी प्रकाश जो उजवाड आमकां दोळ्यान दिसता सनाचो तो उजवाड ताका आमी फोटोस्फियर अशें म्हणटात. आनी ताजे भायर आसा एटमॉस्फियर. सनाचो एटमॉस्फियर आसता. तुमकां आयकून मातशें अजाप जालें न्ही, पूण सनाकूय एटमॉस्फियर आसता आनी हो एटमॉस्फियर सदां आमकां दिश्टी पडना. गरम गॅसाचो हो एटमॉस्फियर आसता आनी हेच एटमॉस्फियराक म्हणटात आमी कोरोना. आतां ही कोरोना केन्ना दिसता? एक्लिप्सा वेळार जेन्ना टोटल सोलार एक्लिप्स गिराण जाता आनी चंद्र सारको सुर्याक धांपता तेन्ना सनाचो कंप्लीट बॉडी धांपता आनी चंद्र फक्त भायली कोरोना ताजो एटमॉस्फियर रिलीज करता. हे कोरोना सामकें डेंजरस आसता. हातूंत अल्ट्रावायलेट लायट आसता आनी हे खातीर आमच्या दोळ्यार जर ती पावली जाल्यार आमच्या दोळ्यांक हानी जावपाक शकता. म्हणून गिराण पळोवंक जायना अशें म्हणटात. आतां आनी एक मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग अबावट सन. तुमी सनाचें ऑब्जर्वेशन करतात जाल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें किंवा तुमी वाचलां आसतलें सनस्पॉट्स, दाग. सुर्याचेरूय काळे दाग दिश्टी पडटात. आतां हे कितें, हे कशें पळोवपाचें तें पळोवया. आतां जेन्ना 400 वर्सां पयलीं गॅलिलियोन टॅलिस्कोपाचो शोध लायिल्लो तेन्ना फर्स्ट टायम गॅलिलियोन हे सनस्पॉट्स पळयल्ले. दे आर व्हेरी डेंजरस. ऑफकोर्स टॅलिस्कोपान पळोवंक जायना. गॅलिलियोचे फुडें दोळे गेले, तो कुड्डो जालो. पूण त्या वेळार गॅलिलियोनूच इन्व्हेंट केल्लो टॅलिस्कोप म्हणून ताका कोणें सांगूं ना पळोवं नाका म्हणून ताणें पळयलें. आतां हांव सांगता म्हणून तुमी आयकात, पळोवं नाकात. डू नॉट डू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. खूब डेंजरस आसता तें. टॅलिस्कोप जर तुमचे कडेन आसा जाल्यार टॅलिस्कोपाक स्पेशल फिल्टर्स मेळटात जाका सोलार फिल्टर्स म्हणटात. हे टॅलिस्कोपाचेर लावन तुमी ऑब्जर्व करूं शकतात. तुमकां सन पळोवंकूच जाय जाल्यार मायलार फिल्टर्स म्हणजे एक्लिप्स गॉगल्स. मायलार नांवाचें एक शीट मेळटा एल्युमिनियम, ते गॉगल्सान भितर घाल्ले आसता आनी आमी एक्लिप्सा वेळार हे गॉगल्स यूज करतात. सो ते खंयय मेळूं शकता, ताजेन तुमी सन ऑब्जर्व करूं शकतात. ना जाल्यार वेल्डर्स ग्लास जे वेल्डिंगाक यूज करतात. नंबर 14 वेल्डर्स ग्लास, 14 नंबराचो वेल्डर्स ग्लास हो सुद्दां यूज करून तुमी सन सोलार ऑब्जर्वेशन करूं शकतात. आनी एक सिंपलस्ट आनी चिपेस्ट मेथड आसा प्रोजेक्शन मेथड. ही तुमी सगळ्यांनी केल्या आसतली जेन्ना तुमी स्कुलाक आशिल्ले. कितें करपाचें, सनाचो जो लायट आसा ती एक मिररान रिफ्लेक्ट करपाची आनी वण्टीर घालपाची, एक स्क्रीन घालपाची आनी स्पश्ट एडजस्ट करून तुमकां सनस्पॉट्स. आतां हे सनाचेर काळे दाग जातात कशे तें पळोवया. लास्ट टायम आमी पळयलें की सन रोटेट जाता. बट सन एक जीव, एक बॉडी असो रोटेट जायना बिकॉज इट इज अ बॉल ऑफ गॅस. ताचे वेगवेगळे भाग वेगळे वेगळे टायमार रोटेट जातात. पोल्स मातशे वेगळे रोटेट जातात, इक्वेटर मातसो वेगळो रोटेट जाता. अशे डिफरन्शियल रोटेशना खातीर सगळे सुर्याचे जे भाग आसात, पार्ट्स आसात ते एकामेकाक घश्टतात, तांचे फ्रिक्शन जाता आनी
एनर्जी निर्माण जाता मॅग्नेटीक एनर्जी आनी त्या मॅग्नेटीक एनर्जी खातीरूच हे सनस्पॉट्स सनाचेर निर्माण जातात. हे सनस्पॉट्स जे सनाचेर दिसतात काळे दाग ते कॉन्स्टंट नासतात, ते वेरी जातात, चड कमी जातात. 22 वर्साची एक सायकल आसता सनाचेर, ताका सोलार सायकल म्हणटात. हे सायकलान 11 वर्साचे मॅक्सिमा म्हणजे चड सनस्पॉट्स आनी 11 वर्साचे मिनिमा म्हणजे कमी सनस्पॉट्स अशे सनार वेरिएशन्स तुमकां दिसपाक शकतात. सनाचेर जर उदक आसा अशें जर हांव म्हणलें जाल्यार तुमकां सगळ्यांकूच अजाप जातलें, पूण दिस इज ट्रू. एक्चुअली सनाचेर थोडे कुलर एरियाज सापडल्यात. आतां एक स्टडी जाली, सनस्पॉट्स जे आसात सनाचेर काळे दाग तांचे 500 किलोमिटर वयर सर्फेसाच्या वयर टेम्परेचराची स्टडी जाली, जेन्ना कळ्ळें की थंय त्या टेम्परेचरांत भितर खुबशे वेगवेगळे तरेचे मॉलिक्युल्स आशिल्ले, तातूंत कार्बन मोनॉक्सायड आनी वॉटर, हय बरोबर वॉटर. सो कार्बन मोनॉक्सायड वॉटर हे मॉलिक्युल्स सनाच्या सनस्पॉटाच्या वयर सापडल्यात. टेम्परेचर 4000 डिग्री केल्विना पेक्षा कमी आसता आनी थंय हे असले मॉलिक्युल्स आसूंक शकतात अशें सायंटिस्टांक कळ्ळां. युनिवर्सिटी ऑफ वॉटरलू कॅनडा हांगा पीटर बर्नाथ हे सायंटिस्टान एक सनस्पॉट 1991 सालांत स्टडी केल्लो. 12,000 किलोमिटराचे हे सनस्पॉटान ताका अजाप जालें की इतलो वॉटर वेपर आशिल्लो जो एक 4 स्क्वेअर मायल्साचे तळें भरूं शकतलो आशिल्लो. ते 280 मिटर डीप इतलो व्हडलें तळें पृथ्वीचेर जर आशिल्लें, उदकान भरूंक शकतलें आशिल्लें, इतलें उदक सनाचेर आशिल्लें. दिस इज अ व्हेरी स्ट्रेंज थिंग अबावट आवर सन. इतलें आसा ह्या ब्रह्मांडांत शिकपा सारकें, आमकां खबरूच नासता कितें आसा म्हणून. हें हाजें एक आनीक एग्जाम्पल. आनी एक इम्पॉर्टंट फेनोमेना म्हणजे फ्लेअर्स, म्हणजे इरप्शन्स. जशें वॉल्केनो, पृथ्वीचे जेन्ना गाबो गरम जाता वॉल्केनो फुट्टा, सन तर कंटिन्युअस गरम आसता, सनाचेर कंटिन्युअस वॉल्कॅनीक एक्टिविटी भशेन चालू आसता. हाकाच आमी म्हणटात फ्लेअर्स. तरेतरेचे आसतात. धाकट्यांक आमी स्पिक्युल्स म्हणटात, व्हडले आमी प्रॉमिनन्सीस, एल्बो प्रॉमिनन्सीस, अशे सगळे हे तरेतरेचे फ्लेअर्स सनाचेर आसता. आनी एक सनाचेर तरेचो फ्लेअर आसता, हाका CME म्हणटात, कोरोनल मास इजेक्शन. कोरोनल मास इजेक्शन हो खूब भयानक आसता, एकदम भयानक तरेचो डिस्चार्ज आसता सनांतल्यान. हो जर पृथ्वीच्या वाटेन आयलो जाल्यार पृथ्वीर खूब प्रॉब्लेम जावपाक शकतात. आमचे सॅटेलायट्सांचे सगळे सिग्नल चुकपाक शकतात. जे विमानान वयर पायलट्स आसात तांकां रेडिएशन येवपाक शकतात. इलेक्ट्रीक ग्रिड्स आसा ते वाट लावपाक शकतात. सगळी सिग्नल सॅटेलायटाचे चुकपाक शकतात. अशे सगळे डेंजरस जे इफेक्ट्स आसा ते कोरोनल मास इजेक्शन नांवाच्या ह्या इरप्शनान सनाचेर आमकां जावपाक शकतात. Solar flares may seem like faraway events, but they can damage satellites and even ground-based technologies and power grids. Every 11 years, as the sun reaches its maximum activity, they become bigger and more common, and that increases the chances that one will significantly affect Earth. So what are these solar eruptions? A solar flare is basically an explosion on the surface of the sun, ranging from minutes to hours in length. Large flares can release enough energy to power the entire United States for 1,000,000 years. Flares happen when the powerful magnetic fields in and around the sun reconnect. They're usually associated with active regions, often seen as sunspots, where the magnetic fields are strongest. Flares are classified according to their strength. The smallest ones are B class, followed by C, M, and X, the largest. The most powerful flare on record was in 2003 during the last solar maximum. It was so powerful that it overloaded the sensors measuring it. They cut out at X17, and the flare was later estimated to be about X45. A powerful X-class flare like that can create long-lasting radiation storms, which can harm satellites, and even give airline passengers flying near the poles small radiation doses. X flares also have the potential to create global transmission problems and worldwide blackouts. The seriousness of an X-class flare pointed at Earth is why NASA and NOAA constantly monitor the sun. NASA's heliophysics fleet of spacecraft can now see the sun from every side and in many different wavelengths. This unprecedented coverage is enabling scientists to predict and detect space weather events like flares and CMEs with ever greater accuracy. सुर्याबद्दलचे खूबशे इन्फॉर्मेशन जे आमी सुर्यार ऑब्जर्व करपाक शकतात, ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन, हांवें तुमच्या बरोबर शेअर केलें. आतां एक ल्हानसो विसव घेता आनी रोखडेच परतून मेळुया. परतून एकदां येवकार.
तुम्ही पळयतात अंतरिक्ष अप अप एंड अवे आणि आज आमी आसा सुर्याचेर आणि सुर्याचें ऑब्जर्वेशन आमचें चालू आसा. सुर्याच्या सर्फेसाचेर कितें कितें आसा आनी ताजे परिणाम पृथ्वीचेर आमचे कितें कितें जाता हें सगळें हांवें तुमकां सांगलें. आतां आनी एक सुर्या बद्दल इन्फॉर्मेशन हांव शेअर करतां. सोलार विंड. विंड म्हणजे तसले वारे न्ही जे पृथ्वीर भोंवता तसले न्हय, पूण सुर्या पासून कंटिन्युअसली चार्ज पार्टिकल्स एनर्जी भायर सरत आसता आनी एनर्जी सगळे दिशेन स्पेसांत पसरता. हेच एनर्जीक आमी सोलार विंड अशें म्हणटात. हे सोलार विंडान जे पार्टिकल्स असतात, चार्ज पार्टिकल्स गॅसाचे, हे पृथ्वीचेर नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल हांगा जी मॅग्नेटीक एक्टिविटी अर्थाची चड आसता थंय रिएक्ट जावं शकतात आणि ताजो डायरेक्ट इफेक्ट म्हणजे ऑरोराज. ऑरोरास म्हणजे सुंदर पड्डे अशे जे दिसतात. ऑरोरा म्हणजे जे सुर्याच्या जे चार्ज पार्टिकल्साच्यान जे साऊथ पोल आनी नॉर्थ पोलाचेर अशे कलर्ड इफेक्ट्स येतात तांकां आमी ऑरोरा म्हणटात. On Arctic nights, the aurora often flames across the winter sky. What is it, and where does it come from? This is where the tale of the aurora starts. On the Sun, a star of average size among billions of other stars in our Milky Way. In some places, strong magnetic fields push their way up through the surface. They slow down the eddies of hot gas. The surface cools, and darker sunspots appear. The electrically charged gas is called plasma. The plasma drags the magnetic field further outwards. The magnetic field stretches and twists like a rubber band, and then the rubber band breaks. Several billion tons of plasma is hurled out from the sun. This is called a solar storm. And after 18 hours, the solar storm reaches Earth. When the solar storm reaches our planet, something strange happens. An invisible shield, the Earth's magnetic field, deflects the storm. The magnetic fields couple together and create a funnel where the gas streams down on the daylight side of the pole. This is the daylight aurora. The magnetic fields stretch further back and couple together. The magnetic rubber band breaks, and gas from the solar storm streams along the magnetic lines towards the poles on the night side. This is the nighttime aurora.